सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, तुका आमी आराधन करता, कित्याक हो सगळो संसार तुवें रचलोय आनी मनशांचे तबेन दिलोय. ह्या मुखांत्र तूं आमचो कितलो मोग करताय तें तुवें दाखोवन दिलें. तितले मात्र न्हय, आमकां मनशाक तुज्याच सारक्याची आनी तुज्याच स्वरुपाची जावन तुवें रचलीं. ह्या मुखांत्र परत आमचे तुका कितलो मोग गे म्हणून तुवें दाखयलें. आमी तुज्या उतरांक अविधेय जावन तुजे तान पयस पावलेल्या वेळार तुज्या प्रवाद्यांक तुवें धाडलें, तुज्या नित्यकर्तांक तुवें धाडलें आनी अखेरीक तुज्या एकल्याच पुताक जेजू क्रिस्ताक तुवें धाडलोय. ह्या मुखांत्र सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, तुका आमचे थंय कितलो तो व्हरतो मोग तें तुवें उगडापें केलें. सर्गींच्या दयाळ बापा, अजून तूं आमचो मोग करताय, तूं आमकां सांबाळताय, तूं तुजें रक्षण आमकां दिताय, आमची मागणी तूं आयकताय आनी सदांच आमचो भोव मोगाळ बापूय कसो आमचे जतन घेताय. ह्या पासून सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, तुका जावं आराधन, तुका जावं स्तुती, तुका जावं महिमा. हे देवा बापा, तू सर्गींच्या सरपोडून तुका नमन करता. हे देवा बापा, तू सर्गींच्या सरपोडून तुका नमन करता. आराधनानी वंदन करू, जीवने आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करू, जीवने आमचे समर्पिता. मोगाळ जेजू, बापाचे योजन आमचे खातीर, ताच्या मोगाचे योजन ह्या संवसारांत पंथा पावोवंक बापाचे कुशेक विधेय जावन तूं आयलोय. बापाची कुशी भोव कश्टांची तें तुका कळीत आसलें, पूण ती कश्टांची कुशी पाळल्यार मात्र देवा बापाचो मोग उगडापो जाता म्हणलें तुका कळीत आसलें. देवा बापाची कुशी पाळचें तें आमच्या फायद्याक पडटा म्हणून तुका कळीत आसलें. वय बापान कसो आमचो मोग केलो की तसोच तुवेंय आमचो जण एकल्याचो मोग केलोय. आनी त्या देखून आमकां फायदो जावचे खातीर आमकां यमकोड सुकोवन त्या सर्गींच्या राजांत आमी आसचे खातीर ह्या संवसाराक आयलोय, ह्या संवसारांत जियेलोय. सर्गींच्या राजाची शिकवण तुवें दिली, तुज्या उतराकांतल्यान देवा बापाचो मोग उगडापो केलोय आनी अखेरीक तुजो जीवस त्या कुर्सार आमच्या खातीर दिवन तुजो मोग, तुजो अपरिमीत मोग तुवें उगडापो केलोय. ये जेजू, बापाचो मोग उगडापो केल्ल्या तुका आनी आमचो खरेपणी मोग केल्ल्या तुका आमी आराधन करता, वंदिता, स्तुती गाता आनी हर्षिता.
ये पवित्रात्म्या तू सर्गीच्या सरपडून तुका नमन करता ये पवित्रात्म्या तू सर्गीच्या सरपडून तुका नमन करता आराधनानी वंदन करू जीवन हे आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करू जीवन हे आमचे समर्पिता ये पवित्रात्म्या तू बापा थावन आणि पुता थावन देवान आयलाय तांचे बरेन तुवी एक जण त्रिंदादेचो तिसरो जण या संसारांत आमकां तू सांगात दिवन आसाय आमकां तू बुजोवन दिवन आसाय आमकां तू प्रेरण दिवन आसाय देवाचे कृपेन तू आमकां भरोवन आसाय उजवाड दिवन आमच्या जिणेंतलो काळोख तू पयस करन आसाय आमच्या बँकान आमकां तू धैर्यादी करन आसाय आमी अनुभव केल्ल्या त्या देवाच्या मोगाक त्या जेजूच्या मोगाक प्रति मोग दिवंक तू आमकां आधार दिवन आसाय जेजून कशें कश्टोन बापाचो मोग उगडाप केलो गे तशेंच तुज्या मोगा खातीर आमी कश्टांक पडटा आसतना आमच्या कष्टा मुखान तुझ्या मोगाक साक्ष दिवची गरज पडटा आसतना हे कष्ट धैर्यान सोसूंक तू आमकां आधार दिवन आसाय या कष्टांत तावन पळापळ घेवंक आमकां तू सोडिनाय बदलाक आमचे जिवीत फुडें व्हरून ते देवाचे कुशे प्रमाणे आमकां जियोंक तू आधार दिवन आसाय हे पवित्रात्म्या तुकाय आराधन तुकाय वंदिता तुकाय हर्सता तुकाय आमी प्रणिपात करता आनी अशें देवा बापा देवा पुता आनी देवा पवित्रात्म्या तुमकां त्रिएक देवाक आमी आराधन करता आमी स्तुती करता आमी वंदिता हालेलुया 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 ये त्रिएक देवा तुमच्या परमेत मागा खातीर आमी तुका अर्गां दिता तुमच्या परमेत जिवा खातीर तुमच्या परमेत जतने खातीर तुका आमी वंदिता तुजी स्तुती गाता त्रिएक देवा तू आमचो देव म्हणून आमी मानून घेता तुका प्रणिपात करता
तुझी स्तुती गाता सदांच तुझी स्तुती गाऊन तुझ्या मागांत जियोंक आमी आत्रेकतां आणि आपसो तुझी कृपा तुझा आधार तुझे प्रेरणा आमकां सदांच दी म्हणून आमी मागतां हालेलुया 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 अर्घां तुका समयां जेजू होगळाप तुका समयां जेजू स्तुती तुका समयां जेजू वंदन तुका समयां जेजू जय जय तुका समयां जेजू आराधन तुका समयां जेजू हर्षितां तुका समयां जेजू वंदितां तुका समयां जेजू येशुवे स्तोत्र येशुवे नमन येशुवे वंदने येशुवे आराधने येशुवे महिमे हालेलुया 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 सुमेस्त आमी उबे रावया मगाळ भावांनो आनी भयणींनो देवाचो मोग आमी जायत्या रितींनी अनुभव करना आसा देवाचें जतन आमकां मेळोवन आसा देवाची कृपा आमकां मेळोवन आसा देवातावन आमच्या पातकांक बक्षाणें मेळटा देवातावन ह्या संवसारांतलें जिवीत तें कश्टांचें तरी तांतूं दूख आसा तांतूं पिडा आसा तरी तें धैर्यान आमी जियोंक आमकां साध्य जाता देवान ताच्या पुता मुखांत एक बरवोसो आमकां दिल्लो आसा तो बरवोसो आसा सर्गींचें राज त्या सर्गींच्या राजांत आमकां दूख आसचें ना आमकां कश्ट आसचें ना आमचे सगळे समस्या पयस वेतेले आनी त्या देखून त्या सर्गींच्या राजाचेर आमचो विश्वास दवरून आमची दिश्ट आमी दवरून त्या सर्गींच्या राजाक वचोंक आमकां हडकळ हाडचें तें पाताक तें पयस दवरून देवाचेर भावार्थ कश्टा मदें नश्टा मदें दृढ दवरून आमचें जिवीत जियोंक तो आमकां प्रेरण दिवनूच आसा आधार दिवनूच आसा आनी ह्या मुखांतर तो ताचो वर्तो मोग आमकां दाखयता तितले मात्र न्हय आमच्या सालत्या जिणेन आमच्या ल्हानवड गरजांक तो पावलेलो आसा आमच्या कश्टा वेळार ताका आमी उलो मारलेल्या वेळार आमच्या कश्टांक ताच्या तावन आधार मेळिल्लो आसा आमच्या पिडे वेळार ताका बोप मारलेल्या वेळार आमकां भलायकी लाभलेली आसा आमची आर्थीक स्थिती कश्टांची जाल्ल्या वेळार ताच्या लागीं मागलेल्या वेळार आमच्या कुटुंबाक आर्थीक आधार ताणें दिल्लो आसा जावंक पुरो एक बरें काम आमच्या कुटुंबाच्या सान्यांक दिवन वावराचे अवकाश उक्ते करून आमचो वेवहार बरो जावन आमच्या कृशेक फळ दिवन ताणें आमकां हो आधार दिल्लो आसा जायते फावटी आमच्या जिणेंत उणेपण बगलेल्या वेळार जावं पुरो जायत्या जाणांक काजारी जिणेंत मोगाचें उणेपण एकवटाचें उणेपण भुरग्यांचें उणेपण आसलेल्या वेळार ताणें आमची मागणी आयकून आमकां कुमोग करून आमचें उणेपण भरती करून ताणें दिल्लें आसा हे घडीभर मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो आमी अनुभव केल्लो तो देवाचो अपरिमीत मोग हे आमच्या सुम्या जेजूचो अपरिमीत मोग आमी आमच्या उगडासाक हाडया ल्हान ल्हान गणितांनी ल्हान व्हड गणितांनी ताचे तान मेळिल्लो आधार आमच्या उगडासाक आमी हाडया आनी ताका आमी अर्घां दिवया ताका आमी स्तुती घावया आनी ताचें नांव आमी नावाडया आमी घावया गीत हरसून सुम्यांक आमी घावया हालेलुया वय हे आमच्या सुम्यांक सदांच आमी हरसून हे गीत आमी घावया ताचे उपकार ताचो आधार नियाळण हे गीत गावन ताची आमी स्तुती करया हरसून सुम्यांक आमी घावया हालेलुया हरसून सोम्यांक आमी घावया हालेलुया घावया हालेलुया हरसून सोम्यांक आमी घावया हालेलुया
गावया हालेलुया हरसून सोम्या. वैमगाळ भवन आणि बेनिनो हे गीत आम्ही गायत असताना आमच्या चिनयेंत आमच्या सालत्या कष्टा नसता वेळार आमच्या पिडे शिडे वेळार आमकां ताचेतान मेळिल्लो तो वर्तो आधार आमच्या उगडासाक हाडया आनी ताका अर्घां दिता आसतना ताचे तावन आमकां आधार मेळ्ळा म्हणून भावार्थान आमी स्वीकार करता आसतना आनीकी ताचो आमचो भावार्थ ताच्या मोगांतय खोसून आमचें जिवीत जियोंक ताचो आधार आमी मागया. हरसून सोम्याक आमी गावया हालेलुया गावया हालेलुया हरसून सोम्याक हरसून सोम्याक आमी गावया हालेलुया गावया हालेलुया हरसून सोम्याक हालेलुया 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 हरसून सोम्याक हालेलुया 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 हरसून सोम्याक. आनीकी आमचो देव आमच्या गरजां पावता आमकां तो सांडून घालिना. आमी बुडता आसतना ताका उलो मारलेल्या वेळार ताचे हात धरून आमकां तो वयर उबारता. असलो विश्वास असली पातयणी सदांच सोम्यांत थंय दवरून आमचें जिवीत आमी जियेतल्या म्हणून ह्या जेजूक आमी सांगया आनी पातयेवन सोम्यांक गावया हालेलुया म्हणून हें गीत गावचें आमी फुडें व्हरया. पातयेवन सोम्यांक आमी गावया हालेलुया गावया हालेलुया पातयेवन सोम्यांक आमी गावया हालेलुया गावया हालेलुया पातयेवन सोम्यांक हालेलुया 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 पातयेवन सोम्यांक. देवाचें उतर आमी आयकुया. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. आपले पूत कशें देवान तुमचे लागीं उलयलेली उत्तेजनाची उतरां तुमी विसारल्यात वे. म्हज्या पुता, सर्वेस्पर तुका तिदवेतना ताका चीत दिवंक सुका नाका. तो तुका बेस्तायतना तुजें धैर्य सांडिनाका. कित्याक जांचो सर्वेस्पर मोग करता तांकां तो शिक्षा लायता. कित्याक जांचो सर्वेस्पर मोग करता तांकां तो शिक्षा लायता. आनी जाका आपलो पोत म्हूण लेखता ताका नीट वाटेक हाडटा. कश्ट
तुमच्या तरबेतपणाचो वांटो म्हण येत देव तुमकां आपल्या भुरग्या बरेंच लेखता. आपल्या बापायचे मार काय नासतना समवाटेक आयलो पूत कोण. शिक्षा दिल्ल्या वेळार ती दुखाक कारण जाता शिवाय संतोषाक कारण जायना. पूण उपरांत शिस्तेन तरबेत जाल्ल्यांक ती समाधानाचे आनी नितीचे फळाबरीत जिवीत जोड दिता. ह्या पासत पुरो जावन गळतात ते तुमचे हात उबारन धरा आनी कामतात ते तुमचे पांय थीर सांबाळा. तुम्ही समकातात ती वाट नीट करा. अशें तुमचे मोटकोर पांय आड पडना जावं भगार ते साफ गूण जावं. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. देव तुमचो मोग करता मग. देव तुमचो मोग करता गे. तांचो कोणायकी कांय तरी दुबाव आसा गे. कोणाक ना. दुबाव येवंकूच येना देवाच्या मोगाचेर. इतले कश्ट आयिल्ल्या वेळार कठीण पिडा आयिल्ल्या वेळार एका वयर एक कश्ट आयिल्ल्या वेळार अवचित्त कुटुंबांत आमच्या मोगाची मरण पावलेल्या वेळार दुबाव येवंकूच येना न्ही. दुबाव येता गी येना. आत्ता म्हळें तुमी देवाच्या मोगाचे दुबाव येवंकूच येना म्हणून. आतां म्हणटात इल्लो दुबाव येता म्हणटात. कित्याक वो दुबाव येता ह्या सवालाक आत्तां वाचलेलें वासाप आमकां जाप दिता. ओ दुबाव मोगाळ भावन आनी भयणीनो कित्याक येता गे म्हळ्यार आमी कश्टांक पळयची ह्या पळोवची रीत सारकी ना देखून. आमच्या समस्यांक पळोवची रीत सारकी ना देखून हो दुबाव येता. आमी कश्ट आमचे समस्ये आमच्या कुटुंबांत जावचे अवघड खंयच्या दिश्टेन आमी पळयता गे म्हळ्यार ती एक देवाची शिक्षा म्हणून आमी पळयता. हे कश्ट हे समस्ये आयलेल्या वेळार देवाक म्हजी विसर पडल्या म्हळ्यार तें चिंताप आमचे मतीक हाडटा. देवान म्हाका सोण घाला. देवाक म्हजो हुस्को ना. देवाक म्हजो मोग ना. तो म्हाका शिक्षा लायता. ताणें म्हाका ताच्या तान पयस दवरला आनी त्या देखून हे सगळे कश्ट म्हणून हांव चिंता देखून हे दृश्टेन म्हजे कश्ट हांव पळयता देखून कितें जाता गे म्हळ्यार कश्टा वेळार म्हाका देवाच्या मोगाचेर दुबाव येता. आयचे वासाप मोगाळ भवन आनी भयणींनो वेगळ्याच रितीन आमचे कश्ट पळोवंक आमकां आपोवणें दिता. खंयच्या रितीन हांगासर इब्रेवांक बरोवन तो बरयणार म्हणटा आमचे कश्ट
आमकां देवान दिवची शिक्षा न्ही, बदलाक आमकां एके शिस्तेक हाडूंक, आमकां एका शिस्तेक हाडूंक ताणें वापारची ती एक वाट. तो अशें सरी करता. तो म्हणटा एक बापय आपल्या भुरग्याक शिक्षा दिता गिन्ना, थोडी तरी शिक्षा दिता गिन्ना, दिता. कित्याक ही शिक्षा दिता? कित्याक म्हळ्यार ताका तरबेत करूंक, ताका मॅच्युअर करूंक, ताणें त्या वांगटे वाटेन वचना जावंक. बापायक कळीत आसा जर आपूण ताका तिदविना जाल्यार, ताका शिक्षा दिवन ताका सारके वाटेक हांव हाडिना जाल्यार उपरांत ही ताची संवय, ही ताची वायट संवय ताका मारूंक पडटली, तो कश्टान पडटलो. त्या देखून बापायक ताच्या पुताचो मोग आसा देखून ताका शिक्षा लायता आनी बरे वाटेक हाडटा. हांगासर हेब्रेवांक बरोवनी बरयणार म्हणटा कित्याक म्हळ्यार देव आमकां शिक्षा दिता, आमकां कश्ट हाडटा, कित्याक म्हळ्यार आमकां सारके वाटेक हाडूंक. त्या देखून मोकळ भावांनो आनी भयणींनो, हांगासर हे वाचप आमचे कश्ट ह्या रितीन पळोवंक आपयता. आमी हेब्रेवांक बरयल्या पत्राचो पाठ तळ्या बॅकग्रावंड आमी पळयलें जाल्यार हेब्रेवांक एका रितीचे कश्ट आयिल्ले, एका रितीची दुखदवणी तांचेर आयिल्ले जावंक पुरो. आनी ह्या दुखदवणे वेळार, ह्या कश्टा वेळार आपापींच तांच्या मतींत हो एक दुबाव आयिल्लो. देव कित्याक आमकां कश्टांत घालता? देव कित्याक आमकां ह्या रितीन चलयता? आनी असल्या संदर्भार हेब्रेवांच्या पत्राचो बरयणार त्या लोकांक म्हणटा हे कश्ट न्ही, देवाची शिक्षा. देवाक तुमचेर राग आसा म्हणून हे कश्ट तुमचेर येनात. बदलाक कसो एक बापय आपल्या पुताचो मोग आसा देखून ताका कश्ट दिवन, ह्या शिक्षा दिवन बऱ्या वाटेक हाडटा. त्या देखून देवी तुमकां तरबेत करचे खातीर, तुमकां शिस्त शिकोवच्या खातीर ही दुखदवणी, हे कश्ट तुमचे थंय तो धाडटा. वय मोकळ भावांनो आनी भयणींनो, हे आमचे कश्ट ह्या रितीन आमकां पळोवंक तो आपयता. हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतलीं ही उतरां हेर कडेन उल्लेख जाल्यांतगी खंडीत जावन जाल्यांत. जर तुमी पवित्र पुस्तकांतलो बूक, मुणयांचो बूक तुमी वाचलो जाल्यार मुणयांच्या पुस्तकांत 3ऱ्या अवस्वरांत 11 वाक्य वाचल्यार सोडून इंस पुत्रांत थंयसर उल्लेख जाल्ले तुमकां पळोवंक मेळटात. थंयसर कितें सांगलां गे म्हणल्यार, म्हज्या पुता सर्वेस्पराचे शिक्षेचो तिरस्कार करिनाका, तो तुज्यो सुखी सारक्यो करतना ताचो विरोध करिनाका. जशें एक बापय आपल्या मोगाच्या पुताक शिक्षा लायता, तशें जासो सर्वेस्पर मोग करता ताका तो शिक्षा लायता. आमचे कश्ट मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, एका रितीन देवाक आमचे थंय आसच्या मोगाचो एक गुर्त. कसो बरो बापय आपल्या भुरग्याक शिक्षा दिवन
सारक्या वाट्याक हाडटा तशें आमचो बरो देव तो बरो देखून ताका आमचो हुस्को आसा देखून ताका आमचो मोग आसा देखून तो आमचेर कश्ट हाडटा आनी आमकां सारके वाटेक तो आपयता. त्या देखून मोगळ भावांनो आनी भयणींनो, परत हेब्रेवांक बरयलें पत्र मुखारसून वेल्यार तो आमकां म्हणटा तें कितें म्हळ्यार सुरवेर कश्ट ते बरें म्हणून दिसना न्ही गे. आनी एकल्याक कश्ट दिता आसतना तुमकां बरें दिसता गे, बापायक आपल्या पुताक एक मार मारता आसतना बापायक बरें दिसता गे, तें बापायकी बरें दिसना, भुरग्याक बरें दिसता गे, भुरग्याक बरें दिसना, तुमच्या घरांत असलेल्या हेर सान्यांक तें बरें दिसता गे, तांकांय तें बरें दिसना, शेजारच्यांक बरें दिसता गे, कोणायक तें बरें दिसना. काल्याक सायबा तो एक ताच्या पुताक इतलेंय मारता, इतलेंय कितें करता, बेस्टायता, तशें म्हणटा आमी न्ही गे. पूण मोगाळ भावान आनी भयणींनो, सुरवेर ते बरें दिसनात न्ही गे, पूण अखेरीक ते फळादीक जातात. अखेरीक ते फळादीक जातात. आदी हांव न्हू आयकल्लें एक घडीत तुमी मस्तपटी आयकलां जावं पुरो. एक भुरगो, धाकटो भुरगो इस्कोलांत दुसऱ्यांच्यो ल्हान ल्हान वस्तू घरान नेतलो आनी आवय कितें करनासली, ओ तुवें आज पेन हाडलें गे, तुवें आज आनी एकलेस बॉक्स हाडलोय गे, तुवें आज बूक हाडलोय गे, बरें जालें, तुका लेक मोग जाली म्हणून उत्तेजन करनासली आनी हाकाय बरें जालें. वो वाडून वाडून वेता 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 व्हडलो सोर जालो, स्मगलर जालो आनी एक दीस पुलिसांच्या हातांत संपडलो आनी ताका जैलांत घालो. आनी आवय एक दीस ह्या पुताक पळोवंक गेली आनी थोवळ पूत आवयक मोगान पळोवच्या बदलाक तो रागान म्हणा लागलो, मम्मी पयल्या दिसा हांवें ती ल्हान पेन्सील सोर घरा हाडलेल्या त्या वेळार तुवें म्हाका शिक्षा दिल्ली जाल्यार, तुवें म्हाका सारके वाटेक हाडलें जाल्यार आज हांव येदो व्हड सोर जातो ना, आज म्हाका येदो व्हड आत्मान सोसूंक मेळतो ना, आज येदी व्हड अवमर्याद लज हांवें भोगूंक म्हाका मेळची ना. पळय मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आवयन वायट करता आसतना उत्तेजन दिवन पुतातय आपलो मोग व्यक्त केलो गे ना. जर शिक्षा तिणें दिल्ली जाल्यार तिजो मोग आपल्या पुतातय व्यक्त जातो. शिक्षा दिनातलो परिणाम उपरांत कळ्ळो. त्या देखून मोगाळ भावान भयणींनो, शिक्षा सुरवेर पाड दिसता तरी ताजो फळ व्हरतो, ताच्या फाटलो उद्देश व्हरतो. ती शिक्षा उपरांत फळादीक जाता. त्या देखून मोगाळ भावान आनी भयणींनो, देवी आमकां कश्ट हाडटा आसतना, या कश्ट येता आसतना, समस्या येता आसतना सुरवेर आमकां ते वायट तशें दिसतात. त्या देखून आमी दुर्साता, त्या देखून देवाक आमी देवाचेर आमी विश्वास उणो करता. पूण भावार्थान देव म्हाका खंयच्याक एका विशयान तरबेत करता म्हणून हांवें लेखल्यार ते कश्ट फळादीक खंडीत जावन जातात. आमी इल्लोसो नियाळ ह्या संगतींतय गुंडाये कोरयेत. चिंत्या जावं पुरो म्हजे थंय सोंसणेकाय उणी आसा, म्हजे थंय एकदम सोंसणेकाय उणी आसा. तक्षण हांव रागार जाता. देव सालते जिणेंत कितें करता गे म्हळ्यार हांवें चिंतल्या बरें खंयचेंय जायनातलें बरें पळयता.
हांव चिंता कितें म्हळ्यार हो देवाक म्हजो मोग ना म्हणून. पूण देव कितें आशेता की म्हळ्यार ह्या रितीन हांवें चड आनी चड सोंसणीक जायचे. त्या देखून हांवें चिंतलेल्या बरी जायना. हांवें चिंतलेल्या बरी म्हाका आनी एकलो सहकार मेळना. हांवें चिंतलेल्या बरी म्हजी कामां पावता पावनात. हांवें सोंसणीकायेन रावोंक. त्या देखून वो एक अवगुण म्हजे ते आसलेलो तो सामा करच्या खातीर ह्या रितीन देव म्हाका तरबेत करता. जावं पुरो म्हाका पिडा दिता, जावं पुरो म्हाका फेलियर्स दिता, सोलवणी दिता. हांवें चड आनी चड सोंसणीक जावंक. त्या देखून मोकळ भवन आनी भयणीनो, तुमकां कितेंय कश्ट येतात जाल्यार, कितेंय नश्ट येतात जाल्यार आसता न्हू, एक सवाल तुमकांच विचारा. ह्या कश्टां वरवीं, ह्या समस्या वरवीं म्हजे थंय कसली शिस्त येजे म्हणून देव आशेता. म्हजे थंय कसली बदलावन हांवें हाडूंक जाय म्हणून देव आशेता. म्हजे थंय कसलें परिवर्तन देव येवंक जाय म्हणून आशेता. त्या देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, एक उडासान दवरा. हर एक पावटी तुमच्या चलते जिणेंत कश्ट येता आसतना एक कश्ट देवाच्या शिक्षेचो गुर्त म्हणून लेखीन आसतना, देवाच्या मोगाचो गुर्त म्हणून लेखून ह्या मुखांत देव म्हजे तावन कितें बरेंपण आशेता तें सोदून काडूंक प्रयत्न करा. वय मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, अखेरीक थंयसर बरयणार म्हणटा, हेब्रेवांक बरयलो तो बरयणार तो म्हणटा, अखेरीक तुका मेळटा तो फळ जाणवायचो फळ मात्र न्हय, बगार नितीवंतपणाचो फळ. ह्या सगळ्या वरवीं तूं अखेरीक एक नितीवंत मनीस जाताय. एक कश्ट ह्या रितीन लेखलेल्या वेळार तूं अखेरीक तुका मेळचें तें फळ तुजेंच नितीवंतपण. त्या देखून अखेर करतना हेब्रेवकारांक बरयलो तो बरयणार म्हणटा, त्या देखून पुरो जावन गळतात ते तुमचे हात उबारून धरा, कामतात ते तुमचे पांय थीर सांबाळा. त्या देखून ह्या कश्टामध्ये तुमची धांव तुम्ही राबयनाकांत. क्रिस्ती जिवीत जियोंक तुम्ही फाटीं करिनाकांत. बदलाक तुम्ही धैर्यान थिरासनेन हें तुमचें पैन मुखासून व्हरा. अखेर करच्या फुडें अविलाच्या सांत तेरेजा विशयान तुमी आयकलां गे. अविलाची सांत तेरेज उरती सांतिंती न्ही गे. तिचे जिणेंत जाल्लें एक गडीत हे परी आसा. ती आनी तिची सांगाती सिस्टरां खंयच्याक एका मिसावां खातीर पळयणार आसलीं. आनी तांणी एक 2 उतरोंक जाय आसली, एक सरोवर उतरोवन वचोंक जाय आसलो. आनी त्या वेळार तो हावो इतलो बदल्लो गे, तांची वाट जायती कश्टांची जाल्ली. आनी ती दोनीर वेता आसतना 2 ओमते उदारी जाल्ली आनी ती बुडोवंक वरेग पावुरली. पूण अखेरीक कितें जालें गे म्हळ्यार ती कशेंय त्या कश्टामध्ये, त्या वादळा मध्ये, त्या वाऱ्या मध्ये चड उतरोवन दुसऱ्या जाग्याक वचोंक तांकां 7 दीस जाले. उपरांत सांत अविलाची तेरेजा अशें म्हणटा की देवा लागीं, सोम्या लागीं, देवा जर तूं तुज्या इश्टांक, ती देवाची इश्ट जावन इश्टीन जावन जियेल्ली, ती म्हणटा की देवा जर तुजे इश्टिणीक तूं ह्या रितीन चलयताय, दुबाव नासतना तुका थोडेच इश्ट आसतले. जर देवा तूं तुज्या इश्टांक ह्या रितीन चलयताय, दुबाव नासतना तुजे इश्ट जावन उरची थोडींच आसतलीं.
संतांचे जिवीत एक पळया मगळ भावान आनी भयणीनो, संतांचे जिवीत पळया. खंयच्या संतांच्या जिणेंत कश्ट नातले पळया. तुमच्या जिणेंत तुमकां एक दिवसो अभ्यास आसा तो कितें म्हळ्यार एटलिस्ट एका सांताचो या एका सांतिनेचो बूक तुमी सुरवेर अखेर वरेग वाचून काडा. एका सांतिनेचो एका सांताचो जावं पुरो सांत अंतोनिसोय जावं पुरो या हेर खंयचेय तुमच्या मोगाचे कोण सांत आसा तांचे जिणी तुमी वाचून काडा. कितले कश्ट आयिल्ले, कितले नश्ट आयिल्ले, ताचो अर्थ त्या सांतांचो देवान मोग करुना म्हणगी. तांचो द्वेश केलो म्हणगी ना. देव ताचो मोग करतल्यांक जायते पोटी आसल्या कश्टांत घालता. वय ती नितळ जावंक, ती बरी जावंक, तांचें जिवीत तांणी आनीकय चड सारकें करूंक देवा तावन ही तरबेती घेवन अखेरीक तांचें नितीवंतपण तांणी जोडोंक. तर मगळ भवन आनी भयणीनो, आमचे कश्ट, आमचे तरबेतेचो एक वांटो, आमकां येवचे कश्ट आमच्या जिविताचो एक वांटो म्हणून आमी लेखूंक फुडें सरया. थोडे दुसऱ्यांच्या कश्टांत आनी देव आमकां तरबेत करता. दुसऱ्यांच्या कश्टांत आमकां तरबेत करता. जावं पुरो एकलो देवाक भियेनासलेलो मनीस आनी कितें ग्रेस्तकायेच्या फाटल्यान गेल्लो मनीस अखेरीक ताची ग्रेस्तकाय अनुभव नासतना या ती कोणाक दिवन खंयच्याय समासान पडून तो गेलो जाल्यार तो आमकां दाखयता. पळया, ग्रेस्तकायेच्या फाटल्यान गेल्लो या कित्याच अवगुणाच्या फाटल्यान गेल्लो मनशाची स्थिती कशी जाता पळय. तूं सारको जा म्हणून तो हेरांच्या कश्टांत तावनी आमकां लिसांव शिकयता. कित्याक मगळ भवन आनी भयणीनो, आमकां ताची करच्याक, ताच्या मोगाचें करच्याक, आमचें जिवीत सदांच सारकें करच्याक. मगळ भवन आनी भयणीनो, आमी सुमेस्तां उबे रावया आनी देवा लागीं आमी सांगया, हांव फुडें वेतां, हांव मुखार वेतां, ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು, ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ म्हज्या जिणयेंत कसली धांव हांवें धांवोंक आसा, कसलें पैण हांवें करूंक आसा तें हांव करतलों. कश्ट येवं नश्ट येवं देवाच्या मोगाचेर ह्या कश्टा मदें हांव दुबाव करिना. बदला कितें तरी बरेंपण, कितें तरी शिस्त म्हजें तें येवच्याक देव आशेता आनी त्या देखून एक कश्ट म्हाका दिता. म्हळ्यार त्या विश्वासान एक कश्ट हांवें स्विकार करूंक, ह्या कश्टांत तें म्हजी नदर घालून हांवें फुडें वचूंक देव म्हाका आदार दिवं दी म्हणून मागून हें गीत आमी गावया. ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ರಿಪೀಟ್ ಕರಿಯಾ. ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ಹಿಂಸೆ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ್ಯೂ
ಸಂತೋಷದಿ ಹೋಗುವೆನು. ಹಿಂಸೆ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ್ಯೂ ಸಂತೋಷದಿ ಹೋಗುವೆನು. ನನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ನನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ಬಂದೇ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ. ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. Mooi makaal pavanaने बहिणींनो, आमची वाट संपक कस नसलेकीन असताना आमची धाव आमी धावंक समयांची कृपा मात्र आमकां पावता. सांब पावलोची उतरां परत आमच्या मतीक आमी हाडयेत. तो म्हणटा तुजी कृपा म्हाका पुरो. म्हाका बळ दितेल्या म्हज्या समयांत थंय सगळें करूंक हांव शकता. ही कृपा हें बळ आमकां सगळ्यांक दी. प्रत्येक जावन आमच्या जिणेंत आसचे ते कश्ट, आमच्या जिणेंत आसचे ते उणेपण, आमच्या जिणेंत आसचे ते समस्या, आमच्या कुटुंबांत येवची ती आनवारां आमच्या तरबेजपणाचो एक वांटो म्हणून लेखूंक, देवाच्या मोगाचो गुर्त कशें तो लेखूंक, म्हजी वाट सारके करचे खातीर देवान म्हाका दिवची ती, दाखोवची ती, शिकोवची ती शिस्त म्हणून लेखूंक ही कृपा म्हाका दी म्हणून या देवा लागीं मागया आनी हे दुसरे चरण आमी गावया. ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಯು ನನಗೆ ಸಾಕು ಈ ಲೋಕದೊಳು. ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಯು ನನಗೆ ಸಾಕು ಈ ಲೋಕದೊಳು. ನಾನು ಆತನಲ್ಲಿಯೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವಿಸುವೆ ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ನಾನು ಆತನಲ್ಲಿಯೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವಿಸುವೆ ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ. ಮುಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ मुठवा तनका. वय मगळ भावांनो आनी भयणींनो, आमच्या देवान आमकां दिवच्या कश्टांचो फळ, कश्टा मुखांतर आमकां दिवच्या तितवणेचो फळ, आमकां दिवचे शिस्तेचो फळ कितें गे म्हळ्यार आमचे नित्यवंतपण. आमचे नित्यवंतपण मात्र आमकां सर्गाक व्हरून पावयता, सस्नीक जिवीत आमकां दिता. ह्या आमच्या कश्टां नासता वेळार, आमच्या पिडे शिड्या वेळार, आमच्या समस्या वेळार हे समस्या देवाच्या मोगाचो गुर्त, देवाच्या शिस्तेची वाट कशें आमी स्वीकार करून त्या प्रमाणे ते कश्ट जिवन ते नित्यवंतपण जोडूंक आनी नित्यवंतपणाचो फळ ते सर्गेचे राज आमचे करून घेवंक देव आमकां आधार दिवन दी. ह्या सर्गेच्या राजाचेर बावर्त दवरून आमचे जिवीत ते फुडें व्हरूंक तो आमकां फावो करून दी म्हणून मागून हे चरण आमी गावया. ನಾನು ಸಾವಿಗೆ ಹೆದರೇನು, ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ ಪಡೆವೆ.
ನಾನು ಸಾವಿಗೆ ಹೆದರೇನು, ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ ಪಡೆವೆ. ನಾನು ಆತನಲ್ಲಿಯೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವಿಸುವೆ, ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ನಾನು ಆತನಲ್ಲಿಯೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವಿಸುವೆ, ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು, ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು, ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು, ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. वय मकाळ भावांनो भयणींनो, देव आमचो मोग करता. आमच्या कश्टांत तावनी देवाच्या मोगाचें उगडापण जाता. तो आमचो एक बापय कसो. जर ताका आमचो बापय म्हणून आमी लेखता तेन्ना आमकां शिक्षा दिवंक आमी ताका सोडूंक जाय. आमकां शिस्तेक हाडूंक आमी ताका सोडूंक जाय. आमकां तरबेत करूंक आमी ताका सोडूंक जाय. तवळ मात्र देवाक आमचो खरो बापय म्हणून आमी स्विकार केल्ले बरें जाता. जर देवा तावन ही तरबेत आमी घेना जाल्यार हेब्रेवांक बरोवन तो बरेनार म्हणटा आमी हडबे म्हणटा. तो हडबे म्हळ्यार खऱ्या बापायचे पूत न्हय, पण आयकी जल्मल्ले. बरेनार हो शब्द थंयसर उपयोग करता. जर आमी देवाक आमचो बापय म्हणून लेखता, आमचे तरबेते खातीर, आमचे शिस्ते खातीर ताणें आमचे धाडचे ते कश्ट आमी त्या प्रमाणे स्विकार करता. तर देवाचो आधार आमी मागया. हे रितीन आमचे कश्ट आमी स्विकार करूंक सांगाता. ह्या कश्टां वरवीं आमी जेजूच्या जिणयेंतय एकवटता. जेजूची जिणी कश्टांची आसली, आमची जिणी कश्टांची करता तेन्ना आमचें जिवीत आनी जेजूचें जिवीत एक सारकें जाता. जेजून कश्टान देवाचो मोग उगडाप केलो, तशेंच आमच्याय कश्टां मुखांत कश्टान हेरांतय देवातय मोग उगडाप करूंक आमकां साध्य जाता. हे रितीन आमचे कश्ट आमी स्विकार करूंक तो देव आमकां आधार दिवंक दी. तो आधार, ही वर्ती कृपा मागता आसतना ह्या आधारा सोबें, ह्या कृपे सोबें हेर गरजोय आमच्या सुम्या समोर आमी दवरया, आमच्या देवा समोर आमी दवरया. जायती मागणी हाण, जायती त्या समाहाण हांगासर आमी ह्या पुणशताक पावलेली आसा. ह्या सुम्याक आमी लागीं सरया. तो आमकां आधारी दिता, कृपाय दिता, कित्याक तो आमचो बापय. एक पूत आपल्या बापाय लागीं, संवसारी बापाय लागीं मास्टली मागता आसतना जीवताळ दिना, उंडो मागता आसतना फातोर दिना. तशेंच आमचो सुर्गीचो बाप आमी बरें मागता आसतना, आमकां गरज आसचें मागता आसतना
आमकां फायद्याक पडचें मागता आसतना, आमकां शांत समाधानाक व्हरचें मागता आसतना, आमचो संतोष दोडतें करच्यो संगती आमी मागता आसतना, आमच्या जिविताक उद्देश दिवच्यो संगती आमी मागता आसतना आमकां तो खंडीत जावन दिता. तर एक घडी भर आमी मागया, आमच्या जण एकल्याच्या भलायके खातीर आमी मागया. कुटुंबांत असलेल्या पिडेस्तांच्या भलायके खातीर आमी मागया. भुरग्यांच्या शिकपा खातीर आमी मागया. भुरग्यांक बरो फुडार मेळचे खातीर आमी मागया. वायट सवयेक गेल्ल्या भुरग्यांचें परिवर्तन जावच्याक आमी मागया. सोरो सिगरेट असल्या सवयेक वळख जाल्ल्या तरणाट्यांनी तांची जिणी बदलूंक देव तांकां आदार दिवं दी म्हूण आमी मागया. जायत्यांनी सैरिके खातीर बऱ्या जिणे सांगातिणे खातीर मागोवंक सांगलेलें आसा. तांच्या पासत आमी मागया. एक बरें कुटुंब तांणी बांदून हाडच्या खातीर, एक जगतो काजार बेस्ट तांणी विंसून काडच्या खातीर देव तांकां बरी सैरीक लाभाशें करून दी म्हूण आमी मागया. जायत्या जाणांच्या काजारी जिणेंत भुरग्याचें देणें ना, तांच्या खातीर मागोवंक सांगिल्लें आसा. त्या भुरग्याचें देणें तांकां मेळचे खातीर आमी प्रार्थना करया. जायत्या जाणांची आर्थीक परिस्थिती बरी जावच्या खातीर कामाचे सपनेर आसा, दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांक वचूंक प्रयत्न करन आसात. तांची विजा येवंक, तांणी बरोवच्यो परिक्षा पास जावंक, तांकां जगतें काम मेळोवंक, कामांत तें सांगात लाभोवंक आमी मागया. जायत्या जाणांचो घर जागो तांच्या नांवार जावंक मागोवंक सांगलेलें आसा. घर बांदूंक कुमोग करूंक, कुमोग मेळोवंक तांणी मागलेलें आसा. ही सगळी कुमोग देवा तावन जेजू तावन तांकां फावो जावं दी. आनी जी कितें मागणी तांची आसा, जी कितें आशा तांची आसा, ती सगळी देव सफळ करून दी. आनी बापाय सारको ताचो वर्तो मोग आमकां सगळ्यांक तो अनुभव करूंक दिवं दी म्हणून आमी एक घडी भर प्रार्थना करया. ताच्या सरशी आयिल्ल्या भुरग्यांक जेजून पटलून धरलीं आनी तांकां आशिर्वाद दिलो. आमी बापाचीं भुरगीं, आमी ताच्या समोर येता आसतना तोय आमकां ताच्या मोवाळ हातांनी पटलून धरता आनी ताचो आशिर्वाद आमकां दिता. ताचो आशिर्वाद दिता आसतना आमचें जिवीत बरें जाता. आमच्या जिवितांतले कश्ट देवाच्या तरबेतीचो वांटो म्हणून घेवंक आमकां साध्य जाता. आनी कश्ट नश्ट लेखी नासतना जी कितें वाट आमी धांवोंक आसा ती धांवोंक आमकां साध्य जाता. जो कितें शेवट उद्देश आमी जोडूंक आसा तो उद्देश, तो शेवट जोडूंक आमकां साध्य जाता. तर ताच्या कृपेन भरलेलें तें आशिर्वाद आमकां सुमेस्तान तो दिवं दी म्हणून आशेवन ताचो आशिर्वाद आमी मागया आनी तो घेवंक आमी तिबेर पडया. Yedyavoda Sakramenta Sastang naman karuya Purvilya Rupa Budla Noyoriti Adarya Salvon vecha askadvishra Bhavartache bal divya Zashe papa Tashe puta Ullas
दासांनी स्तुतीचा पदवी महिमा ससना ससना एका स्थळ्यार हर्षिता तुका दोघांच्या स्पिरिता समसमी नावडता आमेन. प्रार्थुया. येसू जेजू क्रिस्ता या विचित्र सक्रमंताक काल तुझ्या कष्टां सुगडा तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगे सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय ससनांच्या ससना.